आवय आसा बापूय आसा भुरगीं आसा ते कुटुंबांत बापूय कामाक भायर गेल्लो जेवणाक वेळ जाता आयलो जेवलो ताचे इतल्याक ताच्या रुमाक गेलो भुरगीं बिजी आसात खाणा कितें शिरकायतात तांचे इतल्याक उलोवन आसात जेवण रेडी जालें म्हणून खबर मेळयलीत जेवणाची बशीत काणी घेतात तांच्या रुमाक येतात जेवतात हांगा आवय आसा घरा सकडा आसात गालाटो कांय ना सगळें निशब्द कितली बरी शांती न्ही गे कुटुंबांत ही शांती न्ही आमच्या देवाक हें करूंक जावचें ना तें करूंक जावचें ना हें मागल्यार मेळचें ना तें मागल्यार मेळचें ना म्हणलें तसलें सूख चिंताप जायते दय आसा देखून आमच्या कुटुंबाच्या समस्ये आनी कोणा लागीं वचोन सांगच्या बदलाक पयलें देवा लागीं सांगून बाळक जेजू थंय मोगाळ भाऊन आनी भयणीनो संवसाराक हांव उजो लावंक आयलां जेजूचीं उतरां आनी वेगळ्या सराचीं उतरां तुमचे मदें वेगळा सार घालूंक आयलां हें समजूंक इल्लेशें कश्ट थोडो वेळ आमी नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया शांती म्हळ्यार कितें वॉट इज पीस आमी हर एकले आमच्या कुटुंबांत शांती आशेता शांती म्हळ्यार कितें कितें गाय आवय आसा बापूय आसा भुरगीं आसा ते कुटुंबांत बापूय कामाक भायर गेल्लो जेवणाक वेळ जाता आयलो जेवलो ताचे इतल्याक ताच्या रुमाक गेलो भुरगीं बिजी आसात खाणा कितें शिरकायतात तांचे इतल्याक उलोवन आसात रुमा भितर फिचर आसात जेवण रेडी जालें म्हणून खबर मेळयलीत जेवणाची बशीत काणी घेतात तांच्या रुमाक येतात जेवतात हांगा आवय आसा घरा सकडा आसात गालाटो कांय ना आवाज कांय ना सगळें निशब्द कितली बरी शांती न्ही गे कुटुंबांत हाका शांती म्हणटा गे आमी समाधान म्हणटा गे कांय समस्यो ना भायल्यान कांय आवाज आयकना सगळां कितलें समाधानाचें कुटुंब शांती म्हणटा गे हाका भाऊन आनी भयणीनो ही शांती न्ही ही शांती सिमेस्त्रेंत आसचें आसली मौन थंय कांय आवाज ना सिमेस्त्रेंत कोणूच उलयना उगोच आसात आमी साहित्य पटीचें शांती म्हळ्यार झगडें नासतना एब्सेंस ऑफ वॉर पीस इज नॉट एब्सेंस ऑफ वॉर झगडें नासतना आसच्या स्थितीक शांती म्हूण सांगचें न्ही जेजू जीवन जाल्या उपरांत म्हणटा म्हजी शांती हांव तुमकां दितां तर जेजूची शांती कितें जेजूची शांती संपूर्ण हेची संपूर्ण बरेपणाची एकामेकाच्या वाडावळेक पूरक जावचें आसली एकामेकाक बांदून हाडचें आसली एकामेकाचे घाई थांबोवचें आसली शांती कांयच पडून वचोंक ना हांव म्हजें जिवीत जियेता म्हणचें आसली शांती न्ही आमी साहित्य पटी झगडें पसंद करिना एकामेका लागीं झगडें कर नाका जाल्ल्या कुसकाल्ल्या मनान आसूंक आमी कोणूय पसंद करिना तशेंच वोगोस घुमटे बरें बसूंक आमी पसंद करिना न्ही गे एकामेका लागीं संबंद दवरूंक अशें येता आनी हो संबंद खंयच्याचेर बांदून हाडिचे कित्याचेर बांदून हाडिचे जर तुज्या घोवाचें मोण एक म्हणजे तो कितें दुसऱ्यांत पसंद करता आनी तूं आनी एक पसंद करताय तुमच्या मदें ताळ पडना तर कसल्या रितीची शांती बांदून हाडयेत जर आवय बापूय जावन तुमच्या मनांत एक हें आसा एक शिस्त आसा एका रितीच्यो रेखगुरो आसात एक तुमी पसंद करता असल्या रितीन आमी वसाचे पूण भुरगीं ताच्या उलटास करतात दाखल्याक एक 8 वरां राती एक सांगाता येवन आमी मागणें करया म्हणून जर आवय बापूय आशेतात आनी भुरगीं 8 वरार येवंक पसंद करूंकूच करिनात तांणी येवचे 11 या 12 वरार जाल्यार कसली शांती आसयेत त्या खातीर भावण आनी भयणीनो असली भायल्या दिकावटेची शांती जेजू म्हणटा ती मोडूंक आयला हांव तस जाल्यार समाधानाच्या घराक हांव उजो लावंक आयलां तस जाल्यार पिशेपण भांगोर न्हू एककुटां म्हणून कोण चिंतात पळय तें तुटाफट घालूंक आयलां बापाय आनी पुता मदें आवय आनी धुवे मदें सासूबाय आनी सुणे मदें वेगळा सार घालूंक आयलां तसली शांती गरज ना तसली शांती सर्गींची शांती हांव हाडूंक आयिल्लो न्ही हांव आयलां एक स्नान घेवंक आनी तें स्नान घेता म्हणसर म्हाका
सोसूंक जायना. कसलें स्नान घेवंक, कसलें स्नान घेवंक जेजू आशिल्लो. खुर्साच्या मरणा मुखांतर संपूर्ण जावन एकवट हाडचे खातीर तो आयलो. कोणा मध्ये एकवट? देवा आनी मनशा मध्ये, आनी मनशा आनी मनशा मध्ये, आनी मनशा आनी प्रकृती मध्ये संपूर्ण एकवट हाडूंक आयलो. आनी हे स्थापीत जाता म्हणसर म्हाका सोसूंक जायना, म्हाका जिवण जीवना म्हणटा तुमी. भाऊन आनी भयणीनो, जें कितें सोमयान सांगिल्लें तें ताच्या उपरांत थोड्याच वर्सांनी ताच्या मरणा उपरांत तें स्थापीत जालें, तें नीज जालें. कित्याक कोणें जेजूक स्विकार केलो, आपणाचो सोमी सोडवणदार म्हणून स्विकार केलो, ताका असल्या घरांनी म्हणजे नैतिकता नासतल्या ना तसल्या कितेंच मौल्य नातलेल्या घरांत आवय बापाय लागींच ताका रावंक साध्य जालें ना. म्हणजे एका शिसाक कोण एकलो. आतां तुमीच जर पयले फावट एका अक्रिस्तांव घरांत तुमी जल्माल्या तर जाल्यार कितलेशे असले गणितां जावन आसतात अक्रिस्तांव घरांत जाल्यार, आनी सोम्याची वळख तुमकां मेळ्ळी, जेजू कोण म्हणून समजलें, देव कोण म्हणून समजलें, तो कितलो तुजो मोग करता म्हणून समजलें. आनी त्या दाळा तुका बोंब्या पुजा करूंक पसंद जायना, तें पिशेपण म्हणून तुका बघता. थंय वचून तूं निजायकी तुजें जिवीत पिड्ड्यार करताय, तें कुड्डेपण म्हणून तुका बघता. पूण कशें समजयताय, कशें समजयताय? समजोवंक जायना. ती तांच्या हातूंत त्या मौड्यानी इतली भरल्यांत तुका थंय उगोस रावंक जायना. थंय शांती बायलांनी दिसल्यार तुका बांदून गेलेले जाता, तें एक जैल जाता. आनी त्या खातीर जायती तुटाफट जाली इगर्ज मध्येच्या सुरवेर. उगोस रावंक जालें ना तांकां. असो अर्थ न्ही तांकां कंडेम केलें, तांकां नास केलें, तांकां ना. तांणी पॉझिटिव्ह रितीन वावरूंक सुरू केलें. सवकास आनी सवकास जी तुटाफट जाली ती बरी जावंक सुरू जाली. भाऊ आनी भयण, आमी जायते फावटी आमच्या मदें कितलेशे जाणां आस्पत्रेक विविध रितीच्या पिडेशिरेक खातीर आमी गेल्या. आनी थंय गेल्ले तेन्ना जावं दी कितें एपेंडिसायटीस जालां, या आनी कितें काळजाचो समस्या आसा, या आनी कितें आसा, बायल्यान जाता तितलें मुलाम लावन आनी कितें गुळयो काणयो गूण करियेत. पूण एका स्थितीक पावल्या उपरांत ऑपरेशन केल्ल्या शिवाय जायना म्हणून जाता. अयो ऑपरेशन दुखता, ऑपरेशन केलें जाल्यार भारी समस्या, थंय मागीर कालें करचें हें करचें म्हणून ऑपरेशन करनासतना धाकटेर रावता गे. ह्या धाकटेरान ऑपरेशन खरी जेस्त म्हणल्यार नाका नाका ऑपरेशन नाका म्हणून ओगोस रावूं जाय गे. एका स्थितीक पावल्या उपरांत ऑपरेशन खरी जेस्त पडटा म्हणजे तुटाफट हे जेस्त पडटा, हे जेस्त पडटा. आनी तो निर्धार घेजेस्त पडटा. जेजू सांगता न्ही आवय बापाय विरोध झुजा, या भुरग्यां विरोध झुजा, या गोवा विरोध झुजा, बायल्या विरोध झुजा म्हणून सांगता न्ही. पूण थोडे समस्या परिहार करीचे तर जाल्यार, परिहार जायचे तर जाल्यार एक सिद्धांत फॉलो करीचे, देवाच्या कुशीक रावजेस. जर देवाच्या कुशीक रावनाय तर जाल्यार तो कितें घाय आसा तो नितळ जावंक शकना, तो कितें समस्या तूं फूड करनासाय तो परिहार जायना. आमी जायते फावटी दोळे धांपून कांय समस्या ना म्हणून आमी चिंतूंक पुरो, पूण तो समस्या गुण जायना. हो पयलो विशय आयच्या वांजेलांत जेजू आमकां सांगूंक आशेता. दुसऱ्यान मोगाच्या भावण आनी भयणीनो, एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावलो भोव सोबीत रितीन 2 विशय आमकां कळीत करता. त्या विशयाचेर नियाळ करूंक हांव आशेता. पयल्यान तो म्हणटा, हर एक कुटुंब सर्गी आनी संवसारी देवा बापात हांव आपणाचें नांव घेता, अस्तित्व घेता. हर एक कुटुंब. देखून पयल्यान आमच्या कुटुंबांत समस्या सडून जाताना पयल्यान आमी उडास दवरूंक जाय. हें कुटुंब हांवें मोलाक घेतलें न्ही, हें कुटुंब खाली म्हज्या वावुराचो फळ न्ही, एकल्यान कुटुंब बांदून हाडूंक जायना. दोगां आयिल्ल्या शिवाय तें कुटुंब जायना. त्या दोगांच्या मोगाचो फळ जावन त्या जल्मल्ल्या भुरग्या मुखांत तें कुटुंब संपूर्ण जाता. त्या खातीर पयल्यान आमचें कुटुंब देवाचें देणें म्हणून ओळखून घेवचें. तें कितलेंय उणेंपण आसूं दी, कितलेंय मोडलें जावं दी, कितलेंय नाका जाल्लें जावं दी, हें कुटुंब देवान दिल्लें, ताका आमी अर्घ दिवया. आनी त्या देवाक आमच्या कुटुंबाचेर अधिकार आसा, मात न्ही आमच्या कुटुंबान त्या देवाक गरज आसतना उलो मारचो गरजी आसा. ते सोमा करची ड्युटी देवाक आसा. सारके रितीन सांगचें जाल्यार तुजें आनी म्हजें कुटुंबांत कितेंय समस्या आसा जाल्यार ते सारके करची ड्युटी देवाक आसा. देखून आमच्या कुटुंबाच्या समस्ये आनी कोणा लागीं वचून सांगच्या बदलाक पयलें देवा लागीं सांगूंक शिकया. देवा तुवें म्हाका
एक आशीर्वाद जावन दिल्लो म्हजो घोव या म्हजी बायल या म्हजी भुरगीं आहे कोणी जावं दी आज हांव तुज्या मुखार हाडटा मोत उजवाडाय समजून दी आमच्या कुटुंबांत माया मोग स्थापीत कर शांती समाधान कशें बांदून हाडचें कितें वावर करचें कितें एकामेकां आमी त्याग करीचे कशें आमी एकामेकां बक्षिचें आमकां शिकय सोम्या हें जावं दी आमचें मागणें वैयक्तीक तशें कुटुंबांत दुसऱ्यान सांपावलो आनी एक सोबीत संगत सांगता गिन्यानान आटापोवंक जायना तसलो क्रिस्ताचो मोग ताची गुंडाय ताची रुंदाय ताची उंचाय ताची विस्ताराय ती सगळी तुमच्या काळजांनी रोंबो म्हूण हांव मागता म्हणटा म्हणजे देवाचो मोग तो खाली उतरांनी सांगूंक मात न्हय आमी जायते पटीन तें जें कितें सांपावलो हांगा सांगलां क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय लांबाय उबाराय उंचाय गुंडाय कितें वर्ती म्हूण आटापोवची सकत देवाच्या सर्व लोकां सांगता तुमकां लाभच्याक मोगांत तुमच्या जिणेचीं पाळां रोंबो मोगाचेर तुमच्या जिणेची बुन्याद पडोवन घट आसो हें आमी बरें कर गॉड्स लव इज सो वंडरफूल सो हाय डॅन्स करूंक तें पद सांगूंक बारी सुलाभ पूण जर देवाच्या मोगाची लांबाय रुंदाय उंचाय गुंडाय ती गोडसाण बगीचे तर जाल्यार सांपावल सोबीत रितीन म्हणटा तुमच्या जिणेचीं पाळां मोगाचेर रोंबो न्ही फारीकपणाचेर न्ही मॅथ्साचेर हांवें इतलें गेलें ताणें कांय करूं ना देखून मोगाचेर रोंबो तुमच्या जिणेचीं पाळां मोगाचेर रोंबो आनी केन्ना मोगाचेर मोग जावन आसा देव केन्ना मोगाचेर रोंबता तेन्ना सवकास क्रिस्ताची ती दादोसकाय तें संपूर्णता आमच्या कुटुंबांत आमच्या वैयक्तीक जिवितांत भोगूंक आमकां मेळटा निमाणें आनी एक उतर सांपावल म्हणटा आमचे थंय आपली सकत सलयतल्या आनी आमी मागता ताचे प्रास वा चिंता ताचे प्रास कितल्याकी सड मापान सर्व संगती करूंक शकतल्या देवाक पवित्र सभेंत जेजू क्रिस्त थंय महिमा जावं म्हणजे तुज्या देवाक तूं कितलो व्हड करताय कितलो स्थान दिताय तितलें मात्र तूं ताचे तावन घेताय कितलो व्हड आसा तुजो देव हाऊ बिग इज युअर गॉड थोडे फावटी आमच्या देवाक हें करूंक जावचें ना तें करूंक जावचें ना हें मागल्यार मेळचें ना तें मागल्यार मेळचें ना म्हणलें तसलें सूख चिंताप जायतें दय आसा सांपावल म्हणटा आमी चिंता हें आमी मागता ताच्या की कितल्या की सड मापान देव करूंक शकता त्या देवान आपणाची पदवी चलोवची या आपणाची विस्मेत आमच्या जिवितांत करची आमी ताका कितली परवानगी दिता हांव तितली मात्र फोर्स करिना जर तूं ताका पदवी दिनाय म्हळ्यार तूं म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुटुंबांत तुजें काम कर सोम्या म्हूण तूं पातयेन तुजें कुटुंबाचें सुंकान ताच्या हातीन समर्पिनाय तो म्हणटा ओके ओके कर पूण केन्ना तूं सांगताय सोम्या तूं म्हज्या जिविताचो म्हज्या कुटुंबाचो वडील तूं आनी हांव पाती येता हें असाध्य म्हणून म्हाका भोगता तरी तुका असाध्य जाल्यार कांय ना तूं सगळें सांबाळून व्हरताय म्हणून तूं तुजें जिवीत कितलें अंतकराचें जावं दी सोमेच्या हातीन समर्पिताय तो अजापां करता तुज्या देवाक ल्हान कर नाका तुका ल्हान कर तुज्या देवाक ल्हान कर नाका येमिसाचें बलिदान आमी भेटयतना ह्या सकाळी फुडें सोम्यासय आयिल्लें हांव खंडीत जावन आमच्या काळजाचे अत्रेक आमी चिंतच्या पयलें आमकां भोगच्या पयलें आमी उसारच्या पयलें देव जाणा संपूर्ण जावन जाणा विशेष आमकां आशिर्वादांनी भरच्या खातीर तो कुर्सार मेल्लो परत ह्या आल्तारीर उंड्या वायनार परत येता तो त्या गोलगोता दोंगरार तें ताचें मरण तें संभ्रमचें परत्यान ह्या आल्तारीर घडता ताचें रगत आमचेर पडूं आमच्या सर अस्कतकायांचेर कुसकाल्ल्या मोणांचेर वेगळासार आनी तुटाफट जाल्ल्या आमच्या कुटुंबाचेर पडूं तें बक्षांनी आमकां मेळूं नीज शांती सुमयान दिवची शांती आमच्या काळजांत मोणांत आमच्या कुटुंबांत वस्ती करूं म्हणून जावं आमचें मागणें